सगळ्यांक येवकार आयची बिग स्टोरीच्याच इम्पॅक्टाचेर प्रुडंटान म्हादयचेर केल्ली बिग स्टोरी आयज विधानसभेत गाजली. प्रुडंटान बंडुराचें जें काम दाखयलें तेजेर आमदारांनी सरकाराक धारेर धरले. प्रुडंटान हायलायट केल्ल्या दरेका मुद्द्याचेर आमदारांनी सरकारा कडेन जाप मागली. पळयात आयची बिग स्टोरी ह्याच विधानसभेच्या कामकाजाचेर. Prudent and बरो एक यहाँ हाडला and he has explained, they have explained the whole process, where it has reached, the exact status. Now everybody is concerned about it, no doubt. But then, exact position कितें? What is the status there? Ata is on site today. What is the position? I would like to know from the minister, because I will again tell you what is the position there. If at all you agree with what is the position as I know, and I would like to know from you. Sorry, Vashay. Madai River is a burning issue for the last so many years. And the Goa government has taken up every single step, whatever is required to tackle this issue. आतापर्यंत ही मॅटर जी आसा पळय ती सुप्रीम कोर्टात आसा. आनीक सुप्रीम कोर्टात 2025 जानेवारीत आमकां हियरिंगाक एक दोन डेट्स आयिल्ल्यो. आनीक तें हियरिंग फायनल घेवपा संबंदी सगळो जो सोपस्कार करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल ऑल द 3 स्टेट्स, कोस्टल स्टेट लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा, हांगा तिगांकी सांगलें की आतां पर्यंत तुमी जे कितें डॉक्युमेंट्स फायल केल्ले आसात ताजे कंपायल्ड सगळे एक सेट जो आसा पळय तो करून दिया अशें म्हणून. आनी त्या अनुसार हो कंपायल्ड सेट जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 2024 कोर्टाक तिथं सबमीट जालें. आनी ताजे नंतर मागीर डेट्स जी आसा पळय न्ही ती डेट्स हियरिंगाक दिल्ली 2000 जानेवारी 2025 एक डेट पयल्या आठवड्या आयली, नंतर मागीर लास्ट आठवड्याक, ताजे नंतर आतां डेट मेळूना. They have done already survey. They have already marked the pipelines. They have already marked the dams where they are going to have. They have done so many things. आमगेले ऑफिसरान कितले फावटी विजिट मारली, exact position चोवपाक. Did you bring it to the notice of the court so that you can get an urgent hearing? One second. Why is the hearing not coming? Why are we not pressing? Why we are not taking up the issue so seriously? कर्नाटका सरकारान कितेंय पावल उचललें जर जायत त्या संबंधी आमी सुप्रीम कोर्टान इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. हावसाच्या म्हायतीर सांगता आमी जवळ जवळ 10 सुमार इंटरलोकेटरी एप्लिकेशन दिल्ले आसात. आनी कितें अमकें हें काम केलें इमिजिएटली आमचें एप्लिकेशन थंय गेल्लें आसा. कंटेम्प्ट पेटिशन आमी फायल केल्ले आसात. खंयच आमी खंयच्याच बाबतींत आमी कमी पडूं नात. म्हणजे एक नजरेआड केलो 2020 लास्ट खंयचोय विशय एक नजरेआड केलो अशें पडूं ना. एवरी सिंगल एक्ट ऑफ देयर्स इज बीइंग रिपोर्टेड. पूण तांचो जो प्लॅन जो आसा पळय खबर आसा आमकां, आनी आमी ताचेर नजर दवरून आसा सामकें. पूण म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आमी हें प्लिडींग केल्लें आसा आनी आमची बाजू मांडिल्ली आसा की आमकां थंय कोर्टात सुप्रीम कोर्टात रिलीफ मेळटलें अशें. लीगल ब्रेन तुम्ही सगळे वापरले. With regards to your answer, I was in contempt petition, disobedience petition, SLP. You all have initiated this against Karnataka in the Supreme Court. Now, because spending on legal fees, is this the way of expressing our love and concern for Madai? Because legal consultancy chair, if you look at my annexure reply, 16 crores have been spent of the state exchequer. Rava, when it was formed, I see only 4 to 5 letters that in your annexure that you have given. In that there are only 4 to 5 letters giving the letters written by the department to Prava. In that 25 are equilater na. Government of Karnataka, what Regional is trying to say is gone all out. Answer till na. सुप्रीम कोर्टात साधे कोंकणीन सगळे प्रुडंट पळयतात. 19 तारखेक म्हळ्यार 3 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आयलो. लौकिक शिलकर, ओमकार आनी राजेंद्र केरकर थंय गेले आनी तांणी कितें सांगलें ते गेले बंडुरा. आतां मेरेन आमी कितें म्हणटात कळसाचें उदक डायवर्ट जाता. तांणी वचून थंय दाखयलें जें रेजिनाल्ड सांगूंक सोदतालो तुका इतलें ते की थंय तांणी मार्क केलां नेर्से म्हणटा ते पायप मेकिंग युनिट घाला ते आमी हाऊस कमिटीन हांवें पॉइंट आउट केल्लें. तेन्नाचो सी जो आशिल्लो
ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून. आतां तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारके फॉरेस्टान मार्किंग केलां आनी ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचें आहा विथ अ पायप. म्हळ्यार मदल्या लोकांक आनी कोणाक तें उदक खावपाक मेळचें ना. इंटेंशन कितें आहा की धारवाडाक तें उदक व्हरप. बिकॉज सर हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलय, आज आमी आहा 22 जुलय. सादी कोंकणीन 3 दीस जाले. 3 दीस तुजो आतां चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला. तो गोंयकार 3 दीस तो कितें करता हें हांवें पळयलें प्रुडंटाचेर. तुवें पळयलां आसतलें प्रुडंटाचेर. सगळे प्रुडंट पळयतात, सगळे लौकीक शिलकाराक वळखतात. कितें केलें तुमी? आनी तुमी जे कंटेम्प्ट पेटिशन घाले म्हणटात ते रेजिनाल्डान जो तुमकां प्रश्न विचारलो आनी मुखेलमंत्र्यान तुका प्रॉम्प्ट केलो की 1 वर्स पयलीं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सबमीट जालो म्हणून. हांव उलयतां ते लौकीक शिलकाराचे 3 दिसां पयलींचे इन्स्पेक्शन. तुमी डिपार्टमेंट कितें करता? कितले तुमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घाली? ताजो प्रोग्रेस कितें जालो? पयशे कितले मोडले ते सोडूच. ते हांव तातूंत वचप ना. हांव म्हणटा वॉट इज द एक्शन? देर इज नो एक्शन. तें उदक गेलें आनी ते रावले. एक परमिशन जर मेळ्ळें, येदेशें बारीक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार ते फटाफट ते पायपलायन ले करता. तांणी रानान भितर पायप मेकिंग युनिट नेर्से म्हणटा थंय घाल्ले आहा. स्पीकर सर हाचेर एक क्लियर कळटा बंडुरा म्हणटा पळय इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर. फक्त पावसान येता ते खळसाण. बंडुरान गिमान पसून उदक आसता. सो तें उदक जर तांणी डायवर्ट केलें जाल्यार आमी उदक गेलें. मागीर मुखेलमंत्री ते कसले कितें हाडले ते हाडले कितें हाडले प्रश्न हांव तुमी कितें केलें? हो रिपोर्ट जर हांवें पळयलो तुवें पळोवंक ना कित्याक? तो प्रश्न. स्वाती महाशय हे प्रोडक्टचे हांवें पळयल्लें पूण आमी ताजी पयलीं स्टिला संबंधी ते थंय तयारी करतात म्हणजे स्टील प्लेट्स हाडून दवरले आसात आनी तयारी करतात हाजे संबंधी आमी कंटेंट पेटिशन फायल केल्लें आसा. केन्ना गेले? पयलीं केल्लें आसा. लेटेस्ट रिपोर्ट 3 दिसां पयलींचो. थंय तांणी फॅक्टरी म्हळ्यार पायप मेकिंग युनिट घातले. ते रावले कित्याक जाणटो? एक परमिशन जर मेळ्ळें एक आठवड्यान ते ले करता फटाफट. आय नो आय एम अवेअर ऑफ दीस. सो दे आर ट्रायंग सी दे हॅव गॉन मच अहेड अँड दे आर लॉबिंग फॉर दीस. लॉबी करीत आहात ते तुमच्या सरकारा कडेन. आतां सरकारा कडेन तुमचे कितले चलता ते म्हाका खबर ना पूण तांची थंय तयारी जाल्या. थंय कंप्लीट तांची तयारी जाल्या. एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यान उदक ते डायवर्ट करतले. आनी उदक स्पीकर सर एक मिनीट मुखेलमंत्र्याकूय खबर आहा कळसांतले कळसान उदक म्हणून ते पावयता बंडुरांत न्ही. आनी बंडुरा म्हणटा तें उदक सदांच आसता गिमानूय आसता. सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोजिशन. Our House Committee has, I think it is better we dissolve the House Committee because last time we have met in January, today we are in July. Speaker sir, here आता फकाना जाल्ल्या. हांव जाल्यार personally I don't want to be part of this House Committee. I will resign. Now here. Speaker sir, हाजेर seriousness आसपाय. हाजेर discussion जावनी. हाजेर discussion जावनी. अशी फकाना जाता. Special order 30 minute discussion. स्पीकर सर बाब विजय सरदेसाईन जो आता प्रश्न रेज केला पळय प्रुडंटाचो हांवेंनी रिपोर्ट पळयला. कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आतां न्ही खूब पयलीं पासून करीत आसा. सरकार कोणायचे जरी असलें जाल्यार रिगार्डींग द म्हादई वॉटराच्या बाबतींत दे आर डुईंग दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज. स्पीकर सर आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही. मेळनासतना काम कशें करता ते? सर हांव तेंच तर सांगता तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना खंयचेच मेळोंक ना. हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुमी वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेजे कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला? मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. But do you have a written reply from them something? Why don't you write to them? उलोवन कितें जाता? Write to them. स्पीकर सर And what stops you from writing? टाइम टू टाइम इन रायटिंगानूय दिला. No, no. When was the last you said, Chief Minister? परत प्रयत्न जाल्लो आहा की आमी सगळे करताय सर जे भाशेन विजय अरे मुख्यमंत्री उत्तर दिवचे बरे मुख्यमंत्री आन्सर दिवचे बरे म्हणून आम्ही म्हटलं हांव रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचे तांकां परमिशन जी आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना. बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा तें
वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा. आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल तुम्ही हे करा एक विषय कितले वेळ गंभीर विषय पहिलेही डिस्कशन या विषयासंदर्भात हाजे पहिलेही डिस्कशन जाल्लें आसा जाय जाल्यार तुम्ही समज क्वेश्चन घालू शकता हो क्वेश्चन ना आवाज करचो ना नो स्टार क्वेश्चन नो 4 पीस ऑफ 4 नो दिस बाय जागा उचलसा स्पीकर पळय हो विषय उलोवणी तेंकां अरे कोणाक उलोवपाचें आसा यस सर 10 मिनटां उलय रे अरे तोला वेंजी उलोवपाचें तुका उलय श्री वेंजी वेगस उलय एप्रिल आणि जून प्रोटेस्ट जाल्ली बेलगावी आणि कानापूर फार्मर्स एक्टिविस्ट गोंयचे क्रॉस बॉर्डरीचे आम जायत जाण टेस्ट केल्ले गोंयकार आणि हे जे उदक डायवर्ट जाता हेजे थिंगा भरपूर बोवाळ जालो आता गोंय सरकारान कित करूं जाय आसलें ते सांगता जे केलें ना आम सगळे केलें म्हणटाय गोंय सरकारान इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टान हे जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें आणि सेक्शन 2 इनवोक करपा जाय आसलें द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट सेक्शन 2 शुड हॅव बीन इनवोक आणि हे प्रोटेस्ट जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें हे केलें ना कित्याक केलें ना म्हादय डिस्प्युटाचेर हाऊस कमिटी करची म्हणून पण अजून पर्यंत जो आम्ही हाऊस कमिटीक डिमांड घातलो की वचोन सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय अलॉंग विथ द हाऊस कमिटी आता ही हाऊस कमिटी फॉर्म करून कितें फायदो स्पीकर सर कित्याक अजून पर्यंत आमी ती सायडीरूच वचोंक ना तो कलसा बंदारा डिस्प्यूट सायट आसा ते अजून पर्यंत वचोंक ना तो मिनिस्टर सांगता की आमी लेटर केले प्रवाद जेन्ना प्रवाद जालो तेन्ना सगळे हॅपी जाले हे मारलो गडगड गेलो असो तेन्ना त्या टायमार सगळे हॅपी जाले पण आयज कितें आयज तो प्रवाद आसा तो आमकां परमिशन दिना. जसो तुम्ही आता एसेंब्लीन बोवाळ पळयलो तो बोवाळ आसलो म्हादय प्रश्नाचेर आनी स्पेशली जी प्रुडंटान बीग स्टोरी केल्ली स्पेशली बंडोरा वचोन जे बंडोरा प्रोजेक्टाचेर काम खंय पर्यंत कर्नाटका गव्हर्मेंटान केला हे आमी ह्या बीग स्टोरीन प्रोग्रामान तुमकां दाखयल्ले. जी स्टोरी आमदारांनी थंयसर एसेंब्लीन तेन्ना सांगली तेन्ना सरकाराक हाजेर प्रश्न विचारले तेन्ना बोवाळ आतां तुमी पळयला आसतलो व्हिडियोन आनी ते बोवाळ जावन भरपूर बोवाळ जालो आनी बोवाळान खंय तरी सरकारान एश्युरन्स दिले एसेंब्लीन की आमी कंटेम्प्ट पेटिशन ह्या सुप्रीम कोर्टान घालतले म्हणून. जशें म्हटलें विजय सरदेसायन की प्रुडंटान केल्ली ती बीग स्टोरी तेजो व्हिडियो जेन्ना तुमी कंटेम्प्ट पेटिशन फायल करते तेज्या वांगडा एटॅच करचे म्हणून सरकाराक तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आतां जशी जशी अपडेट आमी कळसाण नाल्यार बंडोराचेर जशे जशे न्यू अपडेट घेवन येतले तशें आमी तुमच्या कडेन अशीच आमची बीग स्टोरी तुमच्या कडेन आमी घेवन येत रावतले. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी.